सावड्डे शारदा मल्टीपर्पज हॉलाचे उक्तावण जाले। कांय थळाव्यांचो भोवमानय केलो। जाल्यार विविध सर्तींतल्या जैतिवंत भुरग्यांक वीज मंत्री निलेश काब्रालाचे हस्तुकीं इनामां भेटयलीं। पळयात ते खीण। सरकाराचे पैसे नासतना जे प्रारंभ केला ते महत्वाचे आणि ह्यो ज्यो गोष्टी आज आमच्या फुडल्यान दिसता तेणे आपणाचे बरे मागप्याक स्कुलाचे बरे मागप्याक आणि जसे बिझनेसमॅन सरपंच आमदार हांकां मेळून जे हांगा ती इमारत गेल्या वर्सा म्हाका तेणें सांगलेलें गेल्या तेन्ना की हें हांव रोखडेंच करतलो म्हणून बरें दिसलें की आख्खी मॅनेजमेंट कमिटी वावुरता की स्कुलाचे बरे एक रेखरेखा येवपाक। आज आम्ही पळयता की स्कुलान जेन्ना एक वातावरण बरें आसता तेन्ना पेरंटूय भुरग्यांक धाडटा। म्हाका खबर आसा की टिचरी एफर्ट खूब घालता पूण एक वातावरण निर्माण जावपाक आतांच्या भुरग्यांक स्कूल बरें आसपाक जाय। तशें आज संदीप बाबान सांगलें की तो स्कूल जेन्ना आसतना तेन्ना तशी स्थिती आशिल्ली तेन्ना त्या स्कुलांत आमी गेले पूण आज भुरगीं कंपेर करता बाकीच्या स्कुलान आनी मागीर खंय तरी बरो एनवायरमेंट आहल्यार येता। आनी हांव सदांच कितें चेअरमॅन आनी तेज्या वांगड्याक की खंय तरी बरो एक इमारत हांगा घडोवन हाडल्या।